मगो पक्षान सत्ते खातीर ज्या रितीन तत्वां सोडून आतां मेरेन काँग्रेस भाजपा कडेन हात मेळोवणी केल्या ती पळयतकर ह्यान फुडें मगो पक्ष निवडून येवचे ना तशेंच सुनील ढवळीकर मंत्री जावपाचो ना म्हूण विजय सरदेसाय उलयला। हाचेर विजयाक मंत्री सुदिनान प्रत्युत्तर दिला। मंत्री सुदीन म्हणटा विजय पयलीं काँग्रेस पक्षात सक्रिय आशिल्लो। काँग्रेस पक्षाचो इतिहास पळयल्यार ह्यान पक्षान फक्त फोडाफोडीचें राजकारण केलां। हाचेर विजयान मातशें चिंतन करचें। आरडीएक्सवा खातीर फोंडेच्यान वेदिता प्रभू। मंत्रीपदा भितर रिजर्वेशन सुनील ढवळीकर करूंक सोदता अशें जावंक शकता की सुनील ढवळीकर आनी फुडें मंत्री जावचोच ना। जे भशेन चल्ला तो खंयचे तकलेन चिंतता मंत्रीपदार येवपाचो। मंत्री पदान एमजी पार्टी परती येवचीच ना। काल खंय तरी भंडारी समाजान हांव लोकां कडेन मागता की जो पक्ष काँग्रेसीचो पार्टनर, बीजेपीचो पार्टनर आनी कोणाचो पार्टनर सगळ्या कडेन जर तूं जाय तेन्ना पॉलिटिकली न्हिदूंक शकता हे मनशाचें चिंतचें पडटलें। आमी बायल कशी प्युअर म्हणटात, एक घोव आसपा जाय। खूब घोव जर एक बायलेक आसपाक लागले जाल्यार बायलेचेर एक प्रश्नचिन्ह येता। तशें एमजी पार्टीचेर प्रश्नचिन्ह आयिल्लें मातशी पसून आयडियोलॉजी ना। म्हणजे कितें ती सगळी मलय भितर कितें फायनल कॉज म्हणटा तें सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट। कोणाय बरोबर वचून कशें तरी मंत्रीपद घेवप आनी ते हातून तो म्हणटा की आपूण आकात तितलो ताका दिवचो ना। तुका मंत्रीपद मेळटलेंच कित्या वयल्यान। आज जर इश्यू आयकल्या ताचेर अशें दिसता की हे आमदारांनी रिटायर जावचे। फोंड्यान जे आमदार आहा, फोंड्या तालुक्यान जे वा अंत्रुज महाल काबार करपाक हे आमदार रिस्पॉन्सिबल आहा। दे हॅव टू बी रिटायर्ड। आनी ऑप्शन ना आनी खंयची मंत्रीपदां येवंक। श्री विजय सरदेसायान उलयता आसतना पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय की तो पयलीं काँग्रेसी आशिल्लो आनी काँग्रेसी 22 आमदार येवन सुद्दां खुद्द काँग्रेसीन एमडीपी सोडल्या। हे पयलीं जालां। हांव विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां तांणी मगो पक्ष दिल्या पडलो 1999 हो म्हजो पयलो प्रश्न। नंबर 2, जर प्रत्येक पक्षाक खंयचोय आसूं मागीर बीजेपी आसूं, काँग्रेस आसूं, इतर पक्ष आसूं, तांकां जर 22 मेळ्ळे जाल्यार तांकां दुसऱ्या पक्षाची गरज कितें आसता हो प्रश्न म्हाका दुसरो। आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्यापेक्षा स्वता कार्यकर्ते तयार करून आज पर्यंत मगोन स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले। ह्या लोकांनी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करूं ना। भारतीय जनता पक्षान स्वताचे कार्यकर्ते करून आमदार केले। काँग्रेसीन केल्या आलेबाय कोलेबाय। आतां सुद्दां विजय सरदेसाय कितें करता सेम थिंग। पडेल उमेदवार जे खंय खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता। तशांनी पक्ष वाडना। पक्ष वाडटलो जाल्यार संकरीतपणे एकठांय कार्यकर्ते करपाक जाय, बरे कार्यकर्ते तयार करपाक जाय आनी तांकां घेवन मुखार वचपाक जाय। आनी ते हांवें केलें आनी त्या खातीरूच कार्यकर्तो कित्याय कितें करता, आमदार जाल्या नंतर कित्याय कितें करता हे डिसिजन हांवें घेवना। हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें, पूण हांवें सांगलें ना, पयले टायमा हांवें मंत्रीपद घेलां दुसऱ्याक दिया म्हणून। जेन्ना दिपक आमदार जालो तेन्ना दिपकानूय पयले टायमा येवना। हे जे आतां कित्याय कितें उलयता पळय ते सगळे तांणी घडयल्ल्यो गोश्टी। तांचे ताणीच आमी दोगांनी पयले टायमा केन्नाच आमदारके आसतना मंत्रीपदूय घेवना किंवा कांयच घेवना। नंबर 2, हो जो विशय आसा पळय आमी जो ठरयला, कारण आमचे आमदार निवडून आयले नंतर दुसरे पक्षान वता आनी त्या खातीर तांचेर आमी बदली घालता। नंबर 3, जो आमदार आमकां सोडून वता ताजेर एक्शन घेवप हे पक्षाचें कर्तव्य आसा। फाल्यां सकाळीं तो मागीर काँग्रेसचो आमदार आसूं किंवा बीजेपीचो आमदार फाल्यां सकाळीं जर सोडून गेलो जाल्यार काँग्रेसचे जेन्ना 8 आमदार सोडून गेले तांणी कितें केलें? तांणी डिस्क्वॉलिफिकेशन नोटीस दिवन तांचें डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलें। आनी ह्यो गोश्टी न करपा खातीर आमी पयलींच रूल केले। रूल हांवें करूं ना, तो रूल करपी आज आमच्यात ना।
म्हणला की तुमचो सहभाग येणाऱ्या सरकारात आसचो ना म्हणून. नंबर 1 म्हणजे मगो पक्ष हो जनमंचाचो पक्ष आसा, बाबूसाहेब बालोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष आसा. ताका कोणाचो हात लागप किंवा ताका सोपोवप ही भाशा करपीच मनीस सगळे.